मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर हावेसूर 2 वोड 13 ते 17. जेजू दुसरी दोरयाचे वेळीच्यान गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोशे येतालो आनी तो तांकां शिकोवन दितालो. फुडें वचून मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक तांणी देखलो आनी ताका म्हणले, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो आनी अशें घडलें. ताच्या घरांत जेवणाक बसलोलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी पातकी म्हूण लेखलोले मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तर जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो 2 वसूलदारां आनी पातक्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिसेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसूलदारां आनी पातक्यां सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हे आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय, पूण अगुण्यांक आपोवंक आयलां. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार. आमेन.